Chaos erupted at Gandhinagar in Margao today after a dispute over Sopo collection led to tensions between traders and authorities. Officials from the Margao Municipal Council, along with the police personnel, began measuring shops as part of a move to revise and increase Sopo rates, triggering immediate protest from shopkeepers. Traders objected to the exercise, alleging that the measurements were being carried out without prior notice and could lead to a steep hike in fees, further burdening their businesses. The situation intensified when former minister and Gandhi market leader Babu Asgaonkar reached the spot and raised strong oppositions. He questioned the need for the exercise and demanded that the authorities halt the process. Eyewitnesses reported heated exchange between traders and officials, with police stepping in to control the situation and maintain order. Despite the opposition, officials maintained that the measurements are part of a routine process linked to Sopo collection. The incident had sparked fresh concern among the traders at one of Margao's busiest market. मी पयली दिताले पैसे तेच आम्ही दितले ह्या हेजे भितर हांव जाणा सगळे काही पॉलिटिकल कमिशन घेवपाक लागलेले आहात आणि काही पॉलिटिकल आहात ते कमिशन घेऊन हे वाडोवपाक सोदतात तू आयलो कसो आयलो तुझे आयलो हे सगळे भितर पॉलिटिशियन आसात आम्ही जाणात हे पैसे कोणा वयता ते पयलीं आमच्याकडे प्रूव जावपाक जाय सगळ्यो गोष्टी चल हाडटात तुमी अरे पुलीस आयल्यात पुलीस कितें बेकार आहा रे पुलिसांक हाडटात आनी हांगा जबरदस्तीन घेवपाक सोदतात काय पुलीस सोडल्यात गव्हर्मेंटान सगळें करपाक ह्या गुंडांक सपोर्ट दिवपाक जबरदस्ती कितें करतले आनी आमी आडयतले नाल्यार आमी एक्शन घेतले अशें लिगल या सोपांक बंद करना सोपो जो म्युनिसिपालिटी घेताली तोच रेट आमी दितले आतां म्युनिसिपालिटीन कितें हेंचे भितर कमिशन घेवन समज वाडोवपाचें केल्या आला ताणें न्यू मार्केट घेवपाचें आनी आमचें मार्केट मेळून मिटींग दवरपाचें आनी मागीर सांगपाचें कितें तो पर्यंत आमी कांय दिना बाकी आमचे म्युनिसिपालिटीचे जे सोपा आमगे हांगा बसतात एसोसिएशनां सगळ्यांची एरिया म्युनिसिपालिटी कडेन रेकॉर्ड आसा म्युनिसिपालिटी रेकॉर्डा प्रमाणे आमी चलयतात आनी खंयच्याय इलिगली आहा जाल्यार म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवची ना जाल्यार म्युनिसिपालिटी दंड न्ही म्हणपाची त्यांची रजिस्टर आहा त्यांची एरिया आहा त्या एरिया प्रमाणे पयशे दितात आतां जे वाडयले ते म्हणटात ते भायर लायले आनी कितें लायलें आमी ओके म्हणटात इलिगली आहा तेजो समज पयशे घेतात घेयात पण एका हात लावपाक मेळपाना ते आमकां परमिशन दियात ना जाल्यार एक्शन घेयात कांय ना आमकां प्रॉब्लेम पण पयशे तितलेच मेळटले जे म्युनिसिपालिटी घेता तितले जबरदस्तीन गुंडागिरी हाडून ह्या खंयच्या पॉलिटिशियनाक पयशे खावपाक जाय म्हणून पयशे दिवपा ना तुका आनी ते पयशे समज तांकां जाय म्युनिसिपालिटी फुड्या हात लावपाना खंयचो एनक्रोचमेंटाक कळ्ळें तुका जे पयशे जे म्युनिसिपालिटी घेताले ते आनी तशेंच ते समज सर्वे करता आनी ताणें न्यू मार्केटूय पयलीं करपाचें आनी मागीर हांगा येवपाचें तेंचे आनी आमचे भितर कॉम्प्रोमायज जावपाक जाय फाल्यां ते आमकां विचारताले तुमी कशें दिलें काय म्हणून आमकां न्यू मार्केट आनी आमकां एक तर म्युनिसिपालिटीन बसोवपाचें कॉम्प्रोमायज करपाचें आनी फुडें वचपाचें एरिया वाडली म्हणटा मार्केट इन्स्पेक्टर बी उरना ना एरिया वाडली म्हणटा पळय आतां हय तो मार्केट इन्स्पेक्टर कितें करता तर एरिया वाजली जाला एरिया वाडली जाला तो एक्शन कित्याक घेयना मार्केट गांधी मार्केट म्हणल्यार इलिगल मार्केट कितें हर एक मार्केटाचे हर एक दुकानाचे रजिस्टर आहा हर एक दुकान लिगली आहा ही दुकानां जी आहा ते हायकोर्टांतल्यान पास करून हाडले आमी कोणाच्या बापायन दिवना आमकां म्युनिसिपालिटीचे आमचे म्युनिसिपालिटीचे आनी आमचे गांधी मार्केट एसोसिएशनाचे केस हायकोर्टान जाली आनी आमकां हांगा शिफ्ट केल्या जे रोडार बसताले ते रिहॅबिलिट केल्या आनी आमकां एक दुकान सुद्दां हलतलो जाल्यार हांगाच ताणें रिहॅबिलिटेशन दिवपाक जाय खंय मार्केटानूच दुसरी कडनी हांकां कितें खबर आहा हे लोक आयल्यात इलिगली बाबू आसगांवकर आहा थंय इलिगली कितें इलिगली कसली इलिगली तांकां समज कापासा तेणें म्हाका एकच म्हाका जाय की हांगा म्युनिसिपालिटी सोपो घेताली म्युनिसिपालिटीन सोपो घेतला त्या प्रमाणे ताणें टोटल केल्या आनी टेंडर काडला आनी तीच एरिया वायज आमी ताका पयशे दितले आतां तेणें कितें दुसरो कायदो केला जाल्यार तेणें पयलीं न्यू मार्केटा भितर घेवपाचें आमी भितर घेवपाचें आनी कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाचें हें कितें येवप आनी हें लाय तें लाय एक भुरगो कोण हांगा सोपो दिवपा ना कोणूच हें सगळें पयलीं जाग्यार पडून दी आनी म्युनिसिपालिटी एरिया तेच समज रेट आहा तेणें दिवपाचें म्युनिसिपालिटी आमकां कोण ताचे बरोबर आयले आनी तो म्हणटा थंय आपले लोक म्हणटा तेणें एक तर रिटर्न थंय दिवपाचें आमकां दाखोवपाचें आमी म्युनिसिपालिटीचे भाडेकरू आसात आमकां विचारपाक जाप आहा म्युनिसिपालिटी गुंडांक न्ही आनी ते गुंडाक फेस करपाक आमी कोण उलयताले
शिटी घेताले 20 रुपया चड खबर आणि तुम्ही टेंडर टॅक्स दिला तुम्ही पयलीं टॅक्स सांगपा आनी मागीर इतले जाणां हाडून तुम्ही झगडी करता कितें फायदो झगडी करू ना आम्ही लिगल किती आहे ते करता झगडी दादागिरी कोणाकडे करू ना बेस्ते कोणाने ते किती उलयना का मागीर तुम्ही हे इतले जाण हाडून हे चेक करून कितें करपाचें तें हांवें सांगताय आमी पयशे दिवचे आमी सोपो बंद करतात कळ्ळें तुका दुसरें सोपो समज तुमकां जाय हालां जे म्युन्सिपाल्टीन एरियाचे वायज घेतलेले आहा तेच तुमकां पयशे मेळटले तुका सांगता हांव जे तुमी म्युन्सिपाल्टी घेताले तुमचे कलेक्शन करताले तेच पयशे तुवें घेवपाचे ताका लागून एक मिनिट बाबू एक मिनिट दुसऱ्याच उलयता ते सोड गेलो कॉन्ट्रॅक्टर आपण त्याच्यावर उलयता आम्ही टेंडर घेतला तेका अरे बाबा तू सांगता तू कामा हा तू आज फाल्यां ना टेंडर घातलो तो आसतलो टेंडर घेऊन आमकां दिल्ले आहा ते एग्रीमेंट तुका करून कोणे दिवपा तो कोण तो कसं दिला तो कशें दिले तेणे तेन कसं दिला गेल कोण दिवपा नाही दिताली कोणे नाव घे रे टेंडर सब केला त्याने ते सांगले टेंडर ते घेतलं म्हणून बोल किती ऑफिसान जे आहा ऑफिसान सगळ्या ऊपर करके आना क्या होता है ऊपर करके आनी उधर ही है उधर ही है सपोर्ट टेंडर केला म्हाका तें जाय तुम्ही एरिया पळोवन सपोर्ट टेंडर केला आणि तो टेंडर कोण तरी घेतला तीच एरियाचे तुमकां पयशे मेळटले जी म्युन्सिपाल्टी कवर करती आता तू एरिया परती मेसता आनी कितें मेसता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका जाय थ्रू चॅनल तुमी न्यू मार्केट पयली एरिया मेसा या तुम्ही सांगा बाबा ह्या लोकांनी अशें अशें दिल्ल्या आमी दिता आमी थंय वयता ना ती आमची मिटींग जातली आमची न्यू मार्केट आनी आमी मिटींग घेतली लास्ट टाइम तुम्ही सांगलेली न्हू घेता म्हणून तुम्ही घेऊ लास्ट ना टाइम ते घेवपाची तुमकां रायटच ना कारण तुमच्याकडे सगळी एरिया हा म्युन्सिपाल्टीची एरिया ना त्याच्या खातीर जायले न्हू वाडे ऑफिस आसात तुम्ही बरे मनीस पुलीस म्हणटा ते रिगार्डींग ते सोंपे बरोबर आसा म्हणून ते रेट कितें आसा हें करपाचें मी ते वाडयला पळय तेंचे करपाचें सांगपाचें म्हणून अशें आनी कांय काडपा अशें ना पण तें समजोवपाचें कोणाक एक मिटर मायज आसा तेंकां तो रेट लावपाचो म्हणून हांगा कितें एक स्क्वेअर मिटर मायज कसो जालो तर तुम्ही मायज कसो जालो ना समज अशें भायर बी अशें लायला न्हू अशें त्या सायडीन म्हणजे पळय म्हणून सांगलें कसो जालो मायज जालो जाल्यार कसो जालो तुम्ही मार्केट इन्स्पेक्टर कितें जाता तेच हें करता येयल्ले आमी अशें सांगपाक काडपा अशें न्हू तेका सांगपा अशें बरें म्हणून दोनी मार्केट हांगा आनी वयर दोनी मार्केट वयतले आमी पयलीं हांगा स्टार्ट केलें सांगलां आमी हांगासून मागीर वयर वचपाचें न्यू मार्केट तो वयतले तेंकां सांगताले दोनी जाणां एकट्या कडेन टार्गेट अशें न्हू दोनी कडेन वयतले न्यू मार्केट वचपा आसा पळय हांगा सांगून मागीर वचपा आसा इतकें आनी कांय ना हो इशू हांवें पावले ते आमी सराक सांगतले आमचे हांवें थोडी तिका इन्फॉर्म करतले तिका कितें मॅटर जालें ताका डिस्कस आनी कांय ना काडपा आनी सांगपा येयल्ले आनी कांय ना कितें एन्क्रोचमेंट आसा हांगा ना पळयता एनकरेजमेंट एनकरेजमेंट आसताले हें करतले मागीर तुमकां कळना हरशीं चालू आसता आमचे ड्रायव्ह आमचे आसता सदां वयता गांधी मार्केटांत कितें चल्लें इश्यू तुमी कितें घडलें आनी कितें चल्लें Henderson has convened a meeting on Wednesday regarding SOPO, issue of the SOPO. Okay. We called a meeting with the market inspector, also the ATO also present. We deputed a team, constituted one team to go to verify the SOPO, and we conducted today the team with the market inspector so and so. So every time ते सरकारने कितें Action एक्शन strictly to the market inspector who are discharging their duty. We take the offense, register inform to them. We take strictly. कितें आतां हो सेकंड टायम ते वयता येता तुमचे म्युन्सिपालिटी ऑफिसर जे आहा ते सुद्दां तशेंच करता वयता आनी येता इन्स्पेक्शन जायना काय जायना अर्दे कडेन काम करून येता Strictly obey the order of the chief officer to all the market inspector to verify what is the issue and everything and direct all the market to sort out and take strong action. We are stopping the discharging the duty under the law. माझें नांव गौरीश नारिकेकर आतां गांधी मार्केटान आमी सोप्याचें कलेक्शन करता सगळ्या गांधी मार्केटान आतां जाले 3 म्हयने कलेक्शन करता पूण कशें आसा की जे आमी कलेक्शन करपाक जाय पळय कायद्यान करपाक जाय
ते आमकां दिना म्हणून आमी म्युन्सिपाल्टीन आमी कंप्लेंट दिल्ली की बाबा आमचे कडेन ते पयशे आमकां काडून दिना जे मिटराक 10 रुपया आसा ते सो तुमी आमकां हेल्प करा म्हणून. सो आयज आमी मार्केटान गेल्ले पुलीस इन्स्पेक्टर घेवन आनी म्युन्सिपाल्टीच्या इन्स्पेक्टराक घेवन. सो गेल्ले कडेन मागीर आमकां ते मागीर मार्केटाचे लिडर बाबू आजगांवकारान आमकां आडयलो आनी मागीर ते मदीं पडले. आतां आमी कितें म्हणटा, आमकां तुमचे वाडोवन पयशे बी कांय नाका. आमी गेल्ले कित्याक, आमचे जे कायद्यान कितें पयशे आसा पळय मिटराक 10 रुपया ते आमकां दिया. तुम्ही मेजरमेंट करपाक गेलो तर तुम्ही मेजरमेंट ते म्युन्सिपाल्टीचे सगळे येयल्ले न्हू, सो तेंचे थ्रू आमी गेल्ले. आमचे ते रोल कितें आहा फक्त तांकां खबर आसा म्युन्सिपाल्टीक कितले घेता ते, सो आमकां खबर ना न्हू. सो तांकां आमी घेवन गेले तेंचो हेल्प म्हणून आनी पुलिसूय आसलेले प्रोटेक्शन. सो मागीर ते बोवाळ जालो, बाबू आजगांवकारान थंय बोवाळ केलो कितें गुंडा येयल्या. पूण म्हाका एकूच सांगा, पुलीस घेवन आमी गुंडा जाले का पुलीस गुंडा जाले? गुंडा कोण हितून? आमी गुंडा का पुलीस गुंडा का म्युन्सिपाल्टी गुंडा? फायट दिल्या तेंच्यांनी, मिडिया येयली, तेजेर कळटा कोण झगडटा आनी कोण कितें करता. आमी कितें म्हणटा, आमी कलेक्शनाक वयता थंय, आमकां कायद्यान 10 मिटराक 10 रुपया आसा प्लस तेजेर 18% GST आसा. ते GST सुद्दां दिनाका. ते कितें आसा पळय ते GST बी जाल्यार चड जाता. मिटराक 10 रुपया आसा पळय तेच दिया, पूण तो दिवपाक रेडी ना. कित्याक? थंय इल्लिगल शॉपां आसा म्हणून. आतां इल्लिगल शॉपां जर तो कोण वाचोवपाक सोदता तें खबर ना. पूण आमकां आमी म्हणटा कितें, फक्त जें आसा पळय तेजेंच आमकां कितें मेजरमेंट करपाक दिया न्हू. वयलें मार्केट पयलीं, सकयलें मार्केट मागीर कित्याक? आतां हांगा येयलें थंय कितें प्रॉब्लम कितें आहा? थंय पयलीं थंयच्यान चालू करपाक कितें कोणाचो भंय की असलो भंय कितें इल्लिगल आहा म्हणून? ना न्हू. तुमी रायट कायद्यान आसा जाल्यार आमी आसा. आमी कितें आमी गुंडा म्हणटा, आमकां गुंडा म्हणटा की आमी डायरेक्ट गुंडागिरी कितें हें घेवन वचोंक ना. पुलीस प्रोटेक्शन घेवन गेल्यार म्युन्सिपाल्टी कायद्यान गेले आमी. तर तांणी सांगलां की जे सोंपे कोण घेतला पळय टेंडर ताका बी आपया म्हणून. तो तुमी ताका कित्याक घेवन वचना तर? पळय आतां आमी थंय मरे कलेक्शनाक आसा, कळ्ळें तुका? आयडिया सगळें आसा. आमी म्युन्सिपाल्टीक घेवन गेले, सीओन ऑर्डर दिल्या इन्स्पेक्टराक, पुलिसूय घेवन गेले. आमकां कितें लागता, तुमी कायद्यान आसा जाल्यार तुमी दिया न्हू परमिशन. तुमकां कितें हांगान कितें चोरी आहा जाल्यार तुमी फुडें येतले न्हू. पण 3 म्हयन्या पयलीं आमी गेल्ले तेन्नाय आमकां तशेंच आडयलां. लास्ट टायम त्यांनी मदीं सांगलेलें की 1 लाख रुपया कलेक्शन व्हरता म्हणून. तर 1 लाख रुपया व्हरतालो हांव सांगता की फक्त आमकां 20,000 दिवूनय त्यांनी आमी थंय गांधी मार्केटान पांय धरना. उरलेले ते 80,000 आसा पळय ते भाजीकार बरे आमचे गोंयचे कोण आसा पळय तांकां दिवचे त्यांनी पयशे सगळे. बेश्टे कितें उलोवपाची ना, दादागिरी करता गुंडा करता म्हणून. तोच उलयता तेन्ना तुमकां कळटा की तो दादागिरी करून तो उलयतालो म्हणून. कसले 1 लाख रुपया? तो लास्ट टायम मिडियाचेर सांगलेलें त्यांनी. मिडियाचेर तेणी सांगलेलें की हांगा गांधी मार्केटांतल्यान 1 लाख कलेक्शन जाता म्हणून. हांव कितें म्हणटा, आमी तेच म्हणटा 1 लाख कलेक्शन जाता न्हू जाल्यार 1 लाख आमकां दिनाका बाबा. बाबू आजगांवकाराकूच ते कलेक्शन करून दवरूनी कोणाक भुरग्याक घालून तितूंतले 20,000 आमकां दी. उरलेले 80,000 आहा ते कोण ते बाबा बाबडे गरीब कोण ते मार्केटान आसा पळय तांकां हेल्प करपाक तांकां दिवनी म्हणून हें आमी म्हणटा. आनी मेन इतलेंच आमची मागणी आसली की आयज आमी जे पुलीस प्रोटेक्शन आनी म्युन्सिपाल्टीचे इन्स्पेक्टराक घेवन गेल्ले पळय आमचें इतलेंच हें आसलें की जे कायद्यान कितें बसता पळय कितें मिटराक 10 रुपया आसा पळय तें आमकां खबर आहा. पूण त्या शॉपाक कितली व्हडली आहा केदी व्हडली आहा ती आमकां खबर ना. सो आमकां ते कोण सांगतलो? म्युन्सिपाल्टी इन्स्पेक्टर सांगतलो. सो आमी तेंचो हेल्प घेवन आमी थंय गेल्ले. सो आमकां ते घेवपाक दिवंक ना. आनी वयल्यान आमकां सांगता की आमी गुंडागिरी करता आनी गुंडा येयल्या म्हणून. कारण कितें आसा हांव म्हणटा हांव मेजरमेंट गेले म्हणून कारण कितें आसा? मेजरमेंट घेवपाक वयर पयलीं घे सकयल पयलीं घे सगळें तेका जाय तशें कशें जातलें? आमी का वचून पयलीं वयर घेतले सकयल घेतले म्हणून आमी सांगू ना. आमकां जर कितें सांगलां पळय थंयच्यान आमी घेवन गेला न्हू. पुलीस आनी म्युन्सिपाल्टी येला न्हू आमच्या वांगडा. गव्हर्मेंटाचें काम करपाक दिया न्हू. कित्याक परते तूं आड येता? लास्ट टायम बी येयलो आड, हांव उलयता मागीर येवं म्हणलें. आतां परते गेले जाल्यार परते सेम गुंडा घेवन येयला दादागिरी करता म्हणून. आमी काय गुंडा घेवन वचूना दादागिरी बी करूना. कितें आहा तें कायद्याचें करता ताका बी आड येता तो. दुसरें म्हणल्यार कितें आतां जे एनक्रोचमेंट इफ इन केस एनक्रोचमेंट आसा वाडयल्लें कितें आसा आमचें इतलेंच म्हणणें आसा तुमच्या शॉपाचे जर 2 मिटर आसा न्हू मिटराक 10 रुपया 20 रुपया जाता 20 रुपया दिया. एनक्रोचमेंट आसा न्हू आमकां एनक्रोचमेंटाचे पयशे नाका. ते जाय जाल्यार इन्स्पेक्टराक एक्शन घेवन काडुनी. आमकां तेजे इल्लिगलाचे कांयच पयशे नाका. कायद्यान कितें आसा पळय ते आमकां पयशे दी. आमचे मॅटर आतां सॉल्व जालो. पूण एवरी टायम आमी वयता तुमी पब्लीक आउटरीच करता थंय मदींच येता आनी बोवाळ करता तें रॉंग न्हू. आमी कितें गुंडा भशेन कितें पुलिसांकूय व्हरोन गुंडागिरी करतले आनी म्युन्सिपाल्टी इन्स्पेक्टर ते मातशें ते बाबू आजगांवकारान जें म्हटलां पळय हे गुंडा म्हणून तें मातशें रॉंग. ते हांव मातशें ताका डायरेक्ट सांगपाक सोदता हे तेणी कितें उलयलां पळय गुंडा म्हणून तें रॉंग. कित्याक आमचे कडेन आयडी कार्ड आसा आमचे कडेन पुलीस प्रोटेक्शनूय आसा कित्याक आमी कंप्लेनूय दिल्ली. सो तेजेर तो गुंडा आमकां म्हणपाक शकना. आतां हेजेर व्हिडिओचेर कळटलें तुमकां तेणी जें केलां पळय तितून गुंडागिरी कोणी केल्या ती इतकेंच म्हणपाक सोदता. थँक्यू.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.